बस हेवटेन बस. चारार बस. A28 Sorves Paracha Manang, page 14. Sorves Paracha Manang, no vegit rotsun kaya. Amchi katit otsoria, tane koronda koila. Sorves Paracha Manang, Santo San Yengit Kaita. Sorves Paracha Manang, Santo San Yengit Kaita. देव बरें दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची मागणी आसा ती मनांत दवरात. ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन कॅजी ब्रिटो हाचे पासत ताचे बरी सावथ भलायकी पासत मागता हांव. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी आमी बरें कोत्ता. जेजू सगळें एकवटोन बरीं उलयता, काम कोत्ता. दुसरी आमकां म्हणटा ही पिशी जाल्या. ही कित्याक लागून आमी बरें कोत्ता आसतना आमकां आयज आमी पळयतल्या जेजूय इतले दीस जाले तो बरें कोत्तालो, तरी पूण ताचेर अशें म्हणटात ते आमी अशें गडे बोला आसत वो दुसऱ्यांक आमी हे भाशेन पिशी जाल्या म्हणला आसत.
आमी ह्या पातकांची दूख दवरया देवाचे बोगसणी मागया हांव पातकी हांव पातकी सोडपदिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आमकां बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया सोरपदिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन मागुया भोव दयाळ बापा तुजी भरपूर काकलूत आमकां दाखय तुज्या पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन क्रिस्ती लोकां मदें भेद काडून उडय राष्ट्रामध्ये उबारलेली खुणाव कशी तुजी सभा परजळूं आनी सगळो संवसार तुज्या आत्म्याच्या उजवाडान तुवें धाडलोल्यांक क्रिस्ताक मानून घेव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया हेब्रोंक बरयलेले चिटी वेलें वाचप भावा भयणानो एक पयलो कुटुंब आसलो तातूंत दवरलेले आसली एक दिवली एक मेस आनी उंडो हाका पवित्र स्नान म्हणटात दुसऱ्या पड्ड्या उपरांत पोरूम पवित्र स्नान म्हणलोलो आनीक एक तंबू आसलो पूण येवचो आसलो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक संपूर्ण तंबून तो भितर सरलो हो तंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय म्हणजे हे रचनेचो न्हय बोकड्याच्या व पाडकुल्याच्या रोगताक घेवन न्हय पूण आपलेच रोगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्नानान भितर सरलोलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिवंक घेतलें बोकड्यांच्या आनी पाडकुल्याचें रोगत आनी लासलोले पाड्याचे गोबोर ब्रोस्टोवयल्यांचेर शितोड दिवन तांकां ती कुडीची नितोलकाय दितात जाल्यार पुरान क्रिस्ताचें रोगत कितलें ओदीक गुणवत जावचें ना ताणें सासणाच्या आत्म्याक वरवीं निश्कोलून बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटोलेली म्हणटोच आमी जिव्या पुता देवाचें करूंक तें रोगत आमचे अंतस्करण मरणादीक कर्तुबांतल्यान कितलें ओदीक शुभ करचें ना देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सरकार संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सरकार सोमेस पडजानो तालयो पेटात संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराची मनशांनी भे दवरचें सगळे पृथ्वीचेर वर्तो राजा तो जबाब संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सरकार संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सरकार तुरतुरीचे गोनगोनान सर्वेस्पोर चोडत वेता आमच्या देवाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात आमच्या राजाच्या मानाक वाजोत्रां वाजोयात गाजोयात जबाब संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा सरकार आख्खे पृथ्वीचो राजा तो सगळे तुमचे निपुणेन ताचे मानांक वाजोत्रां वाजोयात राष्ट्रां वयर देव राजा चलयता
पवित्रतायेच्या शिंवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. साबाब संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव चोडटा सरकार. उद्गाराक उबी रावया. तुझ्या पुताची उतरां आयकून आमचे कालीज उगोट सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क उपरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवंक पुऱ्यान नज जाले. आनी ताची सोयरीं हें आयकल्या उपरांत ताका धरून काडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमी बारकायेन तर पळयत जाल्यार सुरवातेक हांवें तुमकां सांगलेलें तें आमचें सगळें घडटा. आमी बरें करूंक सोदता पूण आमचें पळोवन दुसरें आमकां पिशी जालें म्हणटात. क्रिस्तांवांक पुऱ्यान आख्ख्या संवसाराक तशें घडटा. हिंचरूय पळयात, घरांत पुऱ्यान कोण तर क्रिस्ता सारको क्रिस्ताक कोटोन सगळें बरें करीत सुटला म्हणटा आमी ताका. पूण हें ताका पुऱ्यान घडलें आनी अशें म्हणटात थीं ताची सोयरीं पुऱ्यान समजतालीं की हो सारको ना म्हणून. पूण आमी कितें पळयलां, देव सार पुऱ्यान ताका म्हणटा तूं देवाचो पूत म्हणटत. कितें जालां हांगसर देवाची येवजणे प्रमाणे पळय कितें करूंक जाय तें जेजू कोत्ता, पूण दुसऱ्यांक तें समजना. आनी हे भाशेन खूब फावटीं गैरसमज जाता. ताका लागून जितलीं आमी भितरल्यान देवाक एकवटोन जियेतल्या तेन्ना आमी हें सगळें समजोंक लागतलें. आयज पळयात, एक धाकटलें भुरगें 12 वर्सांचें, ते वर्शी सांत आग्नेस म्हणटा पळय, 2 दीस आदीं तिचें फेस्त आमी संभ्रमलेलें आसा. आग्नेस एका व्हडल्या दर्जाची, खूब तांचे कडेन मोलमत्ता आसलेली, पूण ती क्रिस्तांव आसलेली आनी एकदम सुंदर आसली आग्नेस. म्हणटच तिका खूब भुरगे म्हणजे काजारचो हात मागताले. तिणें म्हणलें ना, म्हजें जिवीत हांवें जेजूक भेटयलां. म्हणटच हें एमेरित्सियानान पळयलें. एमेरित्सियान कोण आसलेले? एमेरित्सियानाची माय तांच्या घरांत म्हणल्यार तूं काम करताली, म्हणजे सगळें बाकीचें कितें करूंक जाय पळय तें. आनी ती सगळीं जाणां आग्नेसाक एकदम मानतालीं. आनी तिचें मरण जाल्लें म्हणटच ती म्हणूंक लागली क्रिस्ताक लागून ताका मारला. म्हणटच हें भुरगें एमेरित्सियाना तिच्या फोंडार वचोन मागणें कोत्तालें. थंयसर सगळो लोक एकठांय जालो आनी तिका म्हणूंक लागलो तूं कितें कोत्ता हें? ती म्हणूंक लागली हांव ताचें तिका हांव बोसतां एक वतीन, कित्याक तिणें हें सगळें बरें केलेलें आसा. म्हणटच हें अशें जाताना तिका कितें केलें, हे सगळे जाण एकठांय जाले आनी फातरांनी तिका मारली. ही भुरगी सुंदर चली आसलेली थंयसर, तिका मारून उडयली. पूण ती आपलें जिवीत सगळें जेजूक दिलें. म्हणून खूब फावटी अशें घडटा आमच्या जिवितांत. आमी बरे भशेन जियेता पूण दुसरें आमकां समजना.
आतां आमी आमची थोडी भितरली समजण घेवया. आमी कितें पळयता पयले वाचपान आमी जाणो सगळे पळय जे कोण देवाक बोसतात ती म्हणून तूं भायल्यांतूच कोत्तात, भितरल्यान तें घडोना. फकत जेजून भितरलें परिवर्तन घडच्याक आमकां एक नवी चाल ताणें दिलेली आसा. ताचे रोगतान आमकां ताणें नितळ केल्लें आसा, भायल्यान न्हय भितरल्यान. जोहां बावतीसपर्यंत भायल्यान म्हणून तूं ताका बावतीजम दितालो, भायल्यो वस्तू, पूण भितरल्यो पळय आसा ती तश्योच उरताल्यो खूब फाटीं. आनी हें भितरलें परिवर्तन जावच्याक आमी जेजू सोबे येता. आनी जेजूक आमी एकवटलीं की ना, मागीर तो आमकां भितरल्यान सान नितळ कोत्ता. आमची आदली चाल बंद जाता आनी नवी चाल ताचें सोबें आमचे बरोबर घडोवन येता. आनी हाका लागून आमी पळयता कशे भशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपली चाली पोरमोणे जियेतालो, पूण जेन्ना इनासान ताका सांगलें तूं ह्या संवसारांतूच जिवंक सोदताय, तुका फुडलें कांय पडोंक ना, ताका तें पयलें बरें लागलें ना. पूण मागीर तो समजलो, कित्याक जेजूची कृपा ताचें मन उजवाडोन ताका ही समजणी दिली. मागीर ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पिलें आनी जेजूच्या एकवटान तो जियेलो. ताका लागून आतां पर्यंत ताची कूड हांगसर आसा. हे भाशेन कितल्याशे जाणांचें जिवीत देवान राखलेलें आसा, सांबाळलेलें आसा आनी मरणांत पर्यंत तीं भियेनात. आनी कोणें तर नाकारलीं पर्यंत जाल्यार आमी भियोंक फावना, कित्याक आमी आमचें भितरलें जिवीत जेजूचेर थिरावंक जाय आनी जेजूचो मोग तांकां दाखोवंक जाय. आमचो न्हय, आमी दाखोवंक शकचे ना, कित्याक आमकां कोणें तर वायट केलें जाल्यार आमी रोखडीच तांकांय वायट करूंक सोदता. अशें आमचें सगळें जायना जावंक आमी सदांच जेजूकाचेर जावया. आनी ही प्रॅक्टीस आमचे मदें आसूंक जाय. पळयात, आमचो मोबायल आमकां सदांच तर दिसभर वापरूंक जाय जाल्यार आमी कितें करता, सकाळीं उठलीं की ना पयलो ताका चार्जिंगान घालता, बाकीचें आमी करता मागीर तो घेवन मागीर कामाक वेता, भायर वेता. हेच भाशेन आमचे मदें ही उत्सुकता आसूंक जाय. रातची न्हिदतना 5 मिनट न्हिदच्या आदीं आमी आमचें जिवीत जेजू सगळें चार्जिंगाक घालूंक जाय. कशें घालतलें हांव? मागण्यांत रावन. आनी आख्खी रातभर मागीर ताची चार्ज आमचे सगळें येतली आनी एके वतीन भितरल्यान तो आमकां चार्जिंग करून आमचें जिवीत बदलून काडटलो. जे प्रमाणे आमचें जिवीत जेजू सगळें जावंक जाय ते प्रमाणे तो घडून हाडटलो. सकाळीं उठ्ठना आमी जेजू सगळें उठ्ठा, उठलीं की ना ताका एकवटोन मागीर पळयात दिसभर मागीर ताचें सगळें जशें आमकां जेजून दाखयलां आपल्या जिवितान, तेच भाशेन आमच्याय जिवितान तो आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान बरेपण दाखयतलो. हें कशें करतलें आमी? असले मागणे जेजूनच आमकां पत्करूंक सांगलां. आमच्या हात अशे उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोवन येता, पूण सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी हें जिवीत जावन आसा जेजू. जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोवन आयलो म्हणटोच सगळें आमचे भितर आसा तितलेंय ह्या तिनूय पावंड्याचेर, कुडीच्या, मनाच्या आनी आत्म्याच्या सगळ्यो वस्तू आसा पळय थिंचो, चिंतना, भावना, आठवणी, हें सगळें जेजू सगळें आसा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान ती भायर काडया, भितर दवरचें न्ही. आनी भायर काडली की ना आमी भितरल्यान तातूंतलीं मेकळीं जातले हांव, स्वतंत्र जातले हांव आनी आमकां ती चिंतना, भावना बरी वायट पोजडी जावं आमकां आपल्या ताब्यांत करची ना, तांचे आमी गुलाम जावचे ना, पूण जेजूचे जावंक लागतले हांव. आनी जेजूचे जाले जाल्यार आमचें सगळें बरेपणूच उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दिसोंक लागतलें. हे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी आमकां एक नमुनो करून दाखयलेले आसा. तर आमी प्रत्येक जाण ह्या वेळार जेजूच्या एकवटान रावया आनी रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट जेजूक एकवटान रावलीं तर ताचें सगळें बरेपण आमी अणभवतले हांव. आनी घोडयेक आमकांय दुसरी कोण पिशी म्हणली तर आमी तांकां बरें पळय तेंच दाखयतले हांव. जशे भाशेन जेजून दाखयलां
ते भाशेन जेजू आमचे सोबे तांकांय दाखोवंक लागतलो. आतां आमी सगळ्यां पासत मागया जाणें आमचे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा आनी क्रिस्तांवांच्या एकवटाये पासत आमी मागया. सुरपुदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचे बरे वडकां खातीर फावती पावलो मारूंक तुजे जाणवाय उजवाडाय. आनी आतां तें वॅक्सीन आयिल्लें आसा, आख्ख्या संवसाराक ताची गजाल चालू आसा आनी तें वॅक्सिनूय घेतलेलें आसा. थोडीं जाणां म्हणटात ताचो बरो परिणाम जाला, थोडीं म्हणटात वायट परिणाम जाला. जेजू आमी तुजे कडेन मागता सगळें बरेपणूच तूं आमकां फावो कर. तुजे नांवी आमी मागता. आमेन. C39 उंड्या आनी सोऱ्या बरी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र वेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता ती बोली आमकां नितळ करूं आनी एकाच पवित्र स्नानान एकवटलोली सगळीं जेजूच्या कुडी रोगताच्या एकाच संस्कारांत वांटेली जावं. क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरताय जेजू क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. समेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोयाळपणी आनी हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तोरेची एकूच काम कोत्ता तांचे वस्तोंगी आनी संवसाराचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी करून आमकां तुजी आपणायलोलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराट कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभाक बरीत आसा निरंतरी, तोच तिका चलयत आसा काळा काळी. देखून सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणाणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आमा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दौर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी सगल्या जाणांक तांचे पासून आमी मागता. आमची इंतेसां हें सगलें आमच्या काळजांत धरून ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौर्म दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां.
तुजे सोरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 58. जेजू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो. D20. Jesu ugras korin salar tuzo kalsak sonto sanon bokta kitlo puntons haji saloy salar puro dados kain virun vechakot mo Jesu tuja povit navasarke modu songit koi soruts na gaunche godve utotona antlena golce dulop chitnin monan laub soche Jesu pat kyang eklots tu morvaso ulo matyang kitlots tu konvalo tu ka sotyang kitlots buntu boro dorbok tolyang koslo tu na soundso दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. ताचे बरोबर हो वेळ सारया. तो आमकां एकवटोन आसा. आमी ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारया. गे धोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. पवित्र देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला. ताचे वरवीं क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुजो पवित्र आत्मो नव्यान दिवन तिका पवित्र कर. जांकां आपूण क्रिस्तांव म्हूण व्हडवी भोगता तांकां एकाच भावार्थ्याच्या आनी मोगाच्या एकवटान तुजी सेवा करूंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फाशीच्या कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. Amen. T29 Marie Sodan Sadar Tuzo, page 216. Marie Sodan Sadar Tuzo, zawsze wod ja magniaco. Butan duka kelian dikun adan asropat pianso sotans aito wala shiro di mahi amka tuso Sotans aito wala shiro di mahi amka tuzo. आमचे कडेन भायर हे भाग्योन इनासाचें कॅलेंडर आसा ताका आतां 85 वर्सां भोगता ताचें जिवीत ताणें कृपेन बरोवन जेजूक भेटयलें. हे फकत 100 रुपयांक तुमच्यान घेवंक जाता सगळें ताच्या जिविताचेर आदारलेलें आसा.